सर जी संकल्पाची जी केस असलेली जी तुम्ही घातलेली कोर्टात त्याची किती आले? आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या. म्हजे कंप्लेन आशिल्ली पळय 1 तारखेची त्या इन्सिडंटाचेर ताजेर FIR करचो म्हणून विथीन 24 hours. FIR अजून जावन आसले. FIR पयलीं आमी हेतून गेल्ले, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन ते करनाशिल्ले PI. मागीर आमी SP कडेन गेले. तो टिक्कम सिंग म्हणटा तो SP आहा पळय ताका कितें खबर आसलें कोण जाणा, ताणें ऑर्डर पास करूंक ना. एज पर हे ताणें ताजे बरोबर कंबायन दिल्ले. ताका आमकां 173(4) शिकोवचो पडटलो. गव्हर्मेंटाचेर तो म्हज्या लेवलाचो ऑफिसर वचून करनाशिल्लो. हे ताका आतां कोर्टान शिकयला. आय एम गोईंग अगेन्स्ट हिम इन द कंप्लेंट ऑथॉरिटी ऑन PI आनी SP ऑल्सो नाव. आनी आय एम गोईंग ऑल्सो आय एम मेड अ कंप्लेंट अगेन्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन ऑल्सो. म्हज्या अगेन्स्ट तिणें ताका PP दिल्लो. PP कोणें आमचे बर्णेन, पूनम बर्णेन, तिजेरूय हांवें कंप्लेंट केल्या. हेजेर गव्हर्मेंटाक दिवपाचें सोडून ते आनी कोणाक दितात. आनी एज पर सेक्शन 199 बीन आतां आमी वी वील मेक अ कंप्लेंट. आनी ताजेर ललिता कुमारीन सांगलेलें आहा हे जर FIR करना ऑन PI आनी SP वी आर गोईंग टू पोलीस कंप्लेन एंड ऑल्सो टू अदर कोर्ट्स ऑल्सो. सर स्टार्टिंगान तुवें म्हणलें आपल्याक MLAन क्वेश्चन केले प्रॉब्लम ना, दुसऱ्यांनी हांवें कितें सांगलेलें म्हजी कंप्लेन आहा ती रजिस्टर करूंक जाय. मागीर म्हाका रिपोर्ट आयलो म्हज्या हिचो, ताणें ब्लॉक केलो आनी कितें ते घातले सगळे आमी. पूण ताणें करपा जायना, कोणें तरी करूंक जाय न्हय. आनी हांवें कितें आतां कितें आयलां सगळ्यांचेर कर म्हणून. ते 4 जाण आनी अदर्सान सगळे जाण आयले. सो यूल नो द कंटेंट्स टुमॉरो. चॅलेंज येयलेली FIR करून दाखय म्हणून. केली न्हय रे FIR. आमी पळय असले गुंडांक, फालतू गुंडांक बीन भियाना. खंयचे गुंडा हाडले तुवें तांकां आमी भियाना. थेट तुमकां सांगता. ते हांगातल्यान बेडका काय उबे मारता तांकांय भिना. कळ्ळें न्हय. वी आर गव्हर्मेंट सर्वंट हियर टू. आमकां आमच्या चिफान सांगलेल्या, पॉवर मिनिस्टरान CMान 1 इंच जागो कोणाक दिवपाचो ना म्हणून कालय सांगला. हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक वाटो बिटो दिवपाक आमची कामां न्हय. तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स करा, तुमच्या घरा करा, आमकां सांगू नाका. इट इज वन टायप ऑफ अ करप्शन टू गीव वोटर्स हे कितें रे वाटो बिटो ह्यो. हे आमचे कडेन खेळपाचें न्हय. तुका खंय जाय थंय तुमी वचा. वी आर आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आय वेंट टू कोर्ट टुडे. आय वॉन्ट 2 गेटी तुमी ओपन दवरल्या. 2 न्हय 4 बंद कर म्हणून सांगता. आतां आमी 4 बंद करता. 4 बंद. ताका कुशीक आनी एक वाटा ती कोणें सांगलें आज पर्यंत. बरें तूं एका मनशाचे टेक ओवर करता, ताजे वोटर्स टेक, दॅट इज नॉट करेक्ट न्हय. आनी तूं आमचेच कडेन झगडटा. गव्हर्मेंटा कडेन यू शूड नॉट फायट न्हय. दॅट यू फेल्ट थ्रेटन्ड बाय ऑल दीस. देन देर वेर सो मेनी पीपल नो. ते मडकेवालो कोण हप्तेवाले तेजे सगळे ते कोल हप्तावाल्याचे काम दे. तांकां कांय काम ना मरे थंय गुंडांक त्या. But this looks like government against the government. How government against government? Because he is in the ruling. Sir, this is not government against government. No, not government against government, but कोणे wrong केले सर. पळय हांव कित्याक गेल्लो ती प्रोटेक्ट करपाक लाय. ताका कोणाक कंप्लेंट जाल्यार ही कॅन मेक अ कंप्लेंट टू माय हायर अप्स. आय हॅव टेकन ऑल परमिशन्स फ्रॉम हायर अप. आमी गव्हर्मेंटाचो जागो दुसऱ्या जाग्यार दिवप न्हय. आनी आतां सुद्दां yesterday again one more incident has occurred. The cable that ISP fellows went and told the court that it is worked out. कोणे वर्कड आउट केलं कोणा कडेन सांगा मरे. एक पैसो आमी दिना आनी कोणा कडेन तुवें वर्कआउट केलो. खंयच्या पॉलिटिशियनाक यू शूड कम एंड टेल अस. So were you finally be able to take those wires and all which you wanted to initially take it? You said you not. I will take it tomorrow. I'll ask police protection and take it. I have now this time I will ask again police protection. If he does not do, we will take again protection of the court. We will go to court and ask it. The collector is very good. She has told me she is giving me protection. Finally, what is the court order that you said you got at the start? To register the FIR on my complaint of first, which I gave to police station and I gave to Marmagaon police station. On those 4 and others, कोण आशिल्ले पळय हांवें 4 जाणांचेर दिल्ले जेणे म्हाका सामके थ्रेटन केल्ले. 2 गुंडा आनी 2 ते कोणे आपयलेले. हे पयलीं थंय जाल्ले तेजेर आमी दिला. आय मेड दोज कंप्लेंट्स एंड आय हॅव डन इट. सो तुवें MLAची चॅलेंज एक्सेप्ट करून तूं जिखलो. MLAची अशें न्ही सर. कोण रॉंग पळय आमी MLA तशें ना. कोण रॉंग करता ताणी चिंतूंक जाय. रॉंग करप न्हय. तूं कितें बरें तूं यू कूड हॅव कॉल्ड अप माय यू कूड हॅव टेकन अ कोर्ट ऑर्डर ते स्टॉप कर म्हणून. आमी रॉंग आशिल्ले जाल्यार ते रॉंग कोणें करप न्हय अशें आमकां. आनी ते रॉंग करपाक दुसऱ्याकूय सांगप न्हय. दीस इज अवर थिंग.